एक सॅलरी रिव्हिजनाचो विषय फाटले 12 वर्सां जाले पेंडींग आसा आणि इन्स्पायट ऑफ आमकां मिनिस्टरान इन द ऑन द हाऊस ऑफ द फ्लोर 2 फावटी एश्युरन्स दिवन सुद्दां अजून पर्यंत आमचे रिव्हिजन जे पे स्केलाचे रिव्हिजन ते अजून जायना आणि तातूंत भितर आमकां अशें आयकूंक मेळ्ळें की पंचायत सेक्रेटरी हांचें डेजिग्नेशन चेंज करून ते पंचायत सेवक अशें करपाचो एक नोट मूव जाला. त्या संदर्भात आमी आमचें ऑब्जेक्शन जे आसा ते आज डायरेक्टराक रितसर इनवर्ड केला आणि तातूंत भितर बऱ्योचश्यो हे आसा की ते पंचायत सेवक करूंक सोदता गव्हर्मेंट असो म्हणून आमकां कळला. म्हणून ते जावच्या पयलींच आमचें जें कितें ऑब्जेक्शन आसा फ्रॉम ऑल गोवा पंचायत सेक्रेटरी असोसिएशन आज आमी सबमीट केल्या. तातूंत बऱ्योचश्यो डिस्क्रिपन्सीज आसा ते कित्याक लागून जावचे न्ही सेवक हे कित्याक लागून जावचे न्ही कित्याक सेवक पंचायत सेवक हे फक्त आयचे घडयेक बिहार आनी झारखंड ह्या 2 स्टेटींनी आसा पूण तांची जी पे स्केल आसा थोड्यांचे पे स्केल लेवल 5 लेवल 6 इतके पर्यंत आसा आणि गोंयान जे आसा तांची लेवल 3 आसा. पूण आमचो प्रामुख्यान डिमांड आसलो की सेवक हो शब्द हाका इन्क्लूड करचो न्ही कित्याक आनी गोंयची जी संस्कृती आसा आनी गोंयचे जे कल्चर आसा ताका हो सेवक हो शब्द फिट बसपाना आणि आमचे जे कितें वेरियस रिजन्स ज्यो आसा त्यो आमी हाका रितसर एक्सप्लेन केले आज डायरेक्टरान आणि हाजी कॉपी आमी आमच्या सेक्रेटरीकूय दितले पंचायत सेक्रेटरी पंचायत ताकाय दितले आणि चीफ सेक्रेटरीकूय दितले. आमची सध्या कशें आमी L3 लेवलाचेर आमी लेवल 3 लेवल 2 जो आसा तो क्लार्काचो आसा. आमी ड्युटीज परफॉर्म करता चीफ ऑफिसर लेवलाच्यो ज्यो आमची पंचायत म्युन्सिपालिटी जर चीफ ऑफिसर परफॉर्म करता ड्युटी त्यो आमी पंचायत लेवलाक आमी करता. तेन्ना आमी कितें म्हणटा की आमचे हेजे प्रमाणे आमकां पे स्केल हायर जाय. आमकां एज पर 6th पे तुमी जर पळयलें जाल्यार 100 रुपया क्लार्का पेक्षा पगार चड आसा लेवल स्केल चड आसा. आमी ते म्हणटा की आमकां मिनिमम L5 जाय आनी जर 5th पे स्केलाची जर करस्पॉन्डिंग स्केल पळयत जाल्यार आमकां ती 2-4 बसता. आनी आमचें कशें आसलें की 2003 आर आमचे चेंज जाले. 2007 फर्स्ट बॅच घेतली पंचायत सेक्रेटरी रिक्रूट जाली तेन्ना आमचें क्वॉलिफिकेशन 12th टू ग्रॅज्युएट केलें. जेन्ना आमचें ग्रॅज्युएशन जालें पे स्केल लेवल चेंज क्वॉलिफिकेशन चेंज जालें तेन्ना आमची पे स्केल रिवायज जावना. पे स्केल तीच उरली जी L3 आशिल्ली. आमी तो डिमांड करता की एज पर ग्रॅज्युएट लेवल जेन्ना तुमी क्वॉलिफिकेशन चेंज केलें त्या प्रमाणे आमकां पे स्केल जाय. आनी एज पर आमी जे ड्युटीज करता आमी ड्युटीज कितें आसा पळय ते सगळे डायरेक्टराक दिल्ले कडेन आमी खंयची खंयची ड्युटीज परफॉर्म करता आनी त्या ड्युटीजा प्रमाणे आमी जितलें काम करता त्या प्रमाणे आमकां ती पे स्केल L6 फिट बसता. L6 जी हेड क्लार्क आयज पे स्केल घेता ती आमकां मेळपाक जाय कायद्यान.